कथाकार वल्ली कॉड्रस हांची ही कथा. कथेचें नांव केकांड आनी सादर करपी उदय म्हांबरो. केकांड 2 दिसांनी गूण जाल्ले उपरांत दोळे नितळ दिसतात. तशेंच पयलींचे बरी पळोवंकूय जाता. लॉन्ड्रींतल्यान हाडिल्ली इस्त्री केल्ली वस्त्रां कपाटांत जमयतना, काल ऑफिसाक रजा मागतना बॉसान सांगिल्लीं उतरां याद करी लागलो गुरदास. पूण पडचे परस काल तांबडे जाल्ले दोळे ताणें घाल्ल्या वताच्या ग्लासांनी सयत पारखेत आसले. पूण आज मातसो सुशेग भोगल्लो. ते कबाडाच्या आरशांत आपले दोळे चडूनय बरे जाल्ले परी दिसले देखून वेगी वेगी ऑफिसाक वयची तयारी करच्यार पडलो तो. काल अर्दो दीस रजा काडून येतना सांगातींनी ताका दोळे मोडून मजा मार म्हळें. पूण हांगा मजा जावचे बदलाक सजा जाल्ली. पयरूच गोकुळाष्टमी परबे वेळार गल्लेक रिकच्या रस्त्यारच दही हांडी घाल्ली. वर्सान वरस हांगाच घालतात आनी खंय खंय थावन तरणाटे येवन ती हांडी फुटोवन वेतात देखून हे फावटी कॉर्पोरेटर वाघमोरेन 50,000 रुपयांचें इनाम दवरलें देखून दबाजो दोडटो. मुंबयत दबाजो म्हळ्यार आवाज. पूण ह्या दबाज्याच्या निबान गल्लेच्या दोनूय कुशींनी बॅनरांनी सोबच्यो कॉर्पोरेटराच्यो तस्विरो तशेंच नवेच हाडिल्ले डीजे मायकांनी पदां आयकून कानाचे कानपे बसल्ले. पूण आतां तेच गल्लेक रिक्षे कडेन देगेन गणपती पंडाल उबें केलां. वर्सान वरस जावच्या की हे फावटी चडीत उबार. देखून सकाळ थावन सांजेर पर्यंत मायकांनी पदां, सांजेर आरती आनी प्रसाद म्हणून गल्लेच्या समेस्त चाली आंगडेकारा लागीं चंदा एकठांय केल्ले रातीचे 11 वरां उपरांत इस्पीट खेळटाले. चंदा दिनांतल्यांच्या बायका कारांच्या टायरांचे वारें काडटाले म्हणून सकाळीं बियरी बोतल्यो विचतना कचरोवाली पोरपूचें थोड्यांनी आयकल्लें. गुरुदासाच्या दिसपट्टेंत हें सर्व चिंतूंक वेळच नासलो. म्हयन्याक 12,000 सांबाळात सुक्षिमायेर दीस काडूंक तो हरशीं रेल्वे स्टेशना पर्यंत चलून वतालो आनी त्या खेटींत सयत पैण करतालो. अनिवार्य पूण संवय केल्ली. एका ल्हान कुडाच्या मदीं बारीक वणत बांदून 2 कुडां केल्लीं. एक खाट आनी कबाट आनी एक कदेल मात्र आसच्या त्या ल्हान अर्दे कुडाक म्हयन्याचे 2,500 भाडें दिवन तो फाटले 3.5 वर्सां सावन रावतालो. बगलेन एक ल्हान गॅस स्टोव आनी 2 ल्हान हांडयो, 3 बश्यो, ग्लास आनी बगलेन मोरी. मोरयेंत एक हातळो मोडिल्ली प्लास्टिकाची बालदी आनी एक मग. हीच गुरुदासाची आस्त आनी वस्त. एका फात्याच्या पांचाक उठोवन गल्लेच्या दाव्या कोनशार आसच्या पब्लीक काकुसाक वचोन कुडीची गरज सपयतनाच दांत घासची संवय केल्ली ताणें. कांय एक वर तडव करून उठलो तर काकुसाकी लायन आसताली. कुडीची गरज सोंपोवन फाटीं येतना 5:30 तावन 6:30 वरां पर्यंत म्युनिसिपाल्टीच्या नळांत येवच्या उदकांत खाड तासून न्हावन तशेंच एक बालदी आनी 2 हांडयांनी भरून दवरची संवय केल्ली. सकाळीं च्या आनी गोवा पिठांत केल्ले पोळे खावन 6:45 घरांतलो सुटलो तर 7:20ची फास्ट गाडी धरूंक ताका जातालें. सदांची गर्देची गाडी, बोगी, डबो, घाण, आवाज आनी चडताव सांगाती सयत तोंडावळखेचे जाले. हफ्त्याक एक दीस रजा मेळटना खाकुसाच्या देगेन आसच्या बोरवेल बांयच्या काट्याचेर लायनीन उबो रावन वस्त्रां धुवन येतना अर्दो दीस सोंपतालो. उपरांत कुडाची नितळाय, बाजाराक वचून पासरो हाडून रांदून जेवतना दोनपार उतरतालो. सांजेर सुकिल्लीं वस्त्रां काडून गल्लेच्या लॉन्ड्रीक दिलीं तर दुसरे दिसा सकाळीं ती लॉन्ड्रीवालो इस्त्री करून दितालो. पयलीं ताका 2 गोल्ल्यो उतरून वस्त्रां लॉन्ड्रीक दिवंक पडटालें. पूण आयले वार एका भैयान हांच्याच गल्लेंत लॉन्ड्री घाल्ली. लॉन्ड्री बगलेन ताच्या भावान सॅलून घाला म्हणटकच गल्लेंत आतां पदां दीस रात आयकतालीं.
कालची सजा व मजा सोंपोवन आज उठाउठी कामाक आयतो जावंक न्हावन घडी केल्ल्या वस्त्रांतलो एक बुसकोट काडून न्हेसतना तातूंत वडसयत बुराक आसचो गुरदासान पळयलो. वेगी वेगी बुसकोट काडून पळयतना वय मुखाल्ले देगेनूच व्हड बुराक, हुंदरान खातयल्लो बुराक. खंडीत हे लॉन्ड्रीवाल्याची कामां आसूं येत म्हूण तो शिणलो. आदले फावटी पेजर पोप्पूक सयत अशेंच जाल्लें म्हूण रयलार गप्पे मारचे वेळार गुरदासान आयकल्लें. लातों के भूत बातों से नहीं मानते म्हणले परी ताणें वचून लॉन्ड्रीवाल्याक दडयो घालून उलयतनाच लॉन्ड्रीवालो मानवल्लो खंय. आपणान सयत आतां अशेंच करी जाय म्हूण चिंतून पयलेंच केंकाण जावन तांबडे जाल्ले दोळे गोश्टून आनिकूय तांबडे करीत लॉन्ड्री लागीं आयलो. एक ल्हान भुरगो वस्त्रांक इस्त्री करून आसलो. गुरदास रागान विचारी लागलो, कितें रे बाप तुमारा? भुरगो मातसो काव जेवन म्हणलो, वस्त्रां हाडूंक गेला, आतां येतलो. तितल्यान लॉन्ड्रीचो भैया आयलो. गुरदासान वेळ काडिनासतना दडयो घालूंक धरले. तुमकां कसलीच फिकीर ना? आमची वस्त्रां कितें काबाडगी? हें नवेंच बुसकोट पयर दिल्लें आतां हुंदरान व कोळिंदरान व्हड बुराक केला. कितें म्हणटाय? भैया समाधान करूंक सोदतालो. मातसो हळू ताळ्यान म्हणपाक लागलो, सर आमी कितेंच करूंक ना. आयकून राग दोट्टो करून गुरदासान पाटी सवाल केले, तुका कितें भोगता? हांवें म्हजो बुसकोट चाबोन तुजे लागीं हाडला. 3 वर्सां जावन हांव त्या लॉन्ड्रीक वस्त्रां दितालो. केदींच म्हाका हे त्रास जावंक ना, पूण 2 म्हयन्यांनी तुवें म्हजो नवोच बुसकोट विबाडलोय. भैया कितेंच उलयलो ना. लोक एकठांय जाल्यार नांव पाड जायत आनी गिरायक सयत वचत म्हळे भिरांतेन, सर तूं नवें शर्ट घे सर, ताचे हांव पयशे दितां. अशें म्हणून भैयान ड्रॉवर उगडून तातूंतले 50चे 2 नोट काडून दिले. गुरदासान ते घेतले नात. बगर आनिकूय रागान विचारूंक लागलो, तुका कितें भोगता? हो बुसकोट फुटपाथींतावन उखलून हाडलेलो? हो ब्रांडेड बुसकोट, म्हाका होच बुसकोट हाडून दी. भैया अपराधी जिन्सार लो ताळ्यान म्हणालो, सर आतां म्हजे लागीं इतलेच आसात. तूं शर्ट घेवन ये, बाकीचे हांव फाटल्यान दितां. इतलें आयकून गुरदासाची मत मातशी शांत जाली. भितरले भितर तो हांसलो आनी संतोसलो. सत सांगचें तर तो बुसकोट गुरदासाक कोणेंय बर्थडे गिफ्ट जावन दिल्लो. पूण आतां आपणाक जाय जाल्लो बुसकोट घेवं येत म्हूण मतींत लेख घालीत तो आपले कुडाक आयलो. बालदेंत भरून दवरलेले उदकांत ताणें आपलें तोंड धुवन च्या करतना भायर चाळीत कोणेंय वडताळ्यान उलोवचें आयकून ताणें आपले कान नीट केले. एकली कामवाली बाय आपल्या पिवड्या घोवाचेर शिंकताली. सगळो दीस हांव कोणाच्यो घरचो कश्टो काडटां. घराक शिताक गत ना आनी तूं म्हज्या घामाचे पयशे व्हरून विबाडटाय. आतां एक टीव्ही हाडया म्हूण हांव तेंपां थावन थोडे लिपोवन दवरलेले सयत उस्तून तूं व्हरून गेलाय. तुका ते कितू पावतले? कित्याक चिंतिनाय तूं? कामवाले बाईचो ताळ्यांत रुदान आशिल्ले कित्याकशी गुरदासाक कांत येवंक लागले. स्टोवांत च्या होवन जाल्ले परीच गुरदासाच्या मतींतलीं चित्रां सयत खतखतावंक लागली. गुरदासाक चिंतूंक वेळ नासलो. पूण वेगी वेगीत न्हेसून भायर सरतना परत तीच उतरां ताच्या कानांत गाजली. कित्याक चिंतिनाय तूं? तुका कितू पावतले? कबाडाच्या आरशा समोर रावन वस्तू सारकें करतना गुरदासाक आपल्या काळजांत कसली कांतवणी सुरू जाली. तो 50चे 2 नोट बॉल्सांत दवरून परत लॉन्ड्री लागीं पावतना लॉन्ड्रीवालो कोणाक इस्त्रेची वस्त्रां दिवंक गेल्लो पाटी येतालो. परत आयिल्ल्या गुरदासाक पळयतकूच तो चुरचुरून म्हणलो, सर हे आनीक 50. म्हजे लागीं इतलेच आसचे सर, पूण म्हजेर विश्वास दवर, हांव तुज्या शर्टाचे पयशे फारीक करतां. आयकून गुरदासाचें खडपी काळीज मोव जालें.
ताणें आपल्या बॉल्साक हात घाले आनी तांतले 50चे 2 नोट भैयाक दिवन म्हळें, आसूं दी, सोड. चुकी सगळे थावन जातात. म्हजे थावनूय जाल्या. म्हाका बक्षी. गुरदास ऑफिसाक पावलो आनी ऑफिसाक रिगतना बगलेच्या आरशांत आपले केंकाणाचे दोळे पळय लागलो.